वोटिंग बरेच सुरू झाले असं आणि सगळ्याकडे जे रिपोर्ट मिळाला तर तुमच्यान स्मूथली त्याला काही इथे थोडी मशिनाचा काही प्रॉब्लेम झाला सर्विस आणि ते पळयतात इलेक्शन किती पळयता बरे सालपर्यंत एक बरे पर्सेंटेजीन मतदान जातलें असो एक संकेत मेळटा ज्या पद्दतीन लोकांची बुथाचेर जी येवप जाल्लें आसा सकाळी सकाळी तातूंतल्यान बरीच पर्सेंटेज वाडटली. कितली पर्सेंटेज मी एक्सपेक्ट करता वोटिंग जाते मार्जिन? वोटिंग साधारणतः 70% लागीं जातलें क्रॉस करतलें 70 अबाव 70. ओवरऑल तुम्ही इतले दीस कॅम्पेनिंग केल्या सगळें जालां तितूंतल्यान तुमी कितले कॉन्फिडंट आसा? कॉन्फिडन्स आसा ज्या पद्दतीन रिस्पॉन्स आमकां सगळे कडेन मेळ्ळा आनी पयलीं म्हटलां की असो रिस्पॉन्स आमकां केन्नाच मेळनाशिल्लो त्या पद्दतीचो रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा आनी पूर्ण खात्री आसा की गेल्या 2014ची निवडणूक जाल्ली त्या निवडणुकीच्या मार्जीन पेक्षा यावेळी आमी ते क्रॉस करतले ताजे पेक्षा जास्त मत आमकां मेळटलें अशें. थँक्यू. मिशिनाचे किती इश्यू ते सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी मिशिना कितें एक्झॅक्टली कितें प्रॉब्लेम तो बट करता लोक थोडे कडेन स्लो जाता थोडे कडेन एक 2-4 कंप्लेंट्स येयल्या खूप सगळे एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी हय न्ही एक मिशीन 2 मिशीन मोडलेली आसा रिप्लेस केल्या आता अजून पासून थोड्या कडेन चालूच जावं ना आमी थोडोसो लोकांक इल्लो उशीर जातलो परंतु आणि लोक नाराज जावन परत गेले तेन्ना आमी परत येवचे ना कितें 7 लायनीक रावल्ले आसा सॉर्ट आउट जातलो.